पेडणे सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळया सिटीग्रामांत। जॉन्सन अँड जॉन्सन इन्स्टिट्यूट ऑन व्हील्स ही बस जेएमसीन येवन पावल्ली आसा। ह्या बसीन सर्जरी आनी लॅप्रोस्कोपा खातीर भुरग्यां खातीर ट्रेनिंग आसतली। ही बस 4 दिसां खातीर भुरग्यांच्या ट्रेनिंगे खातीर जेएमसीन अवेलेबल आसतली। हितून डिफरंट डॉक्टर्स येतले आनी तांकां डिफरंट सर्जरी बद्दल इन्फॉर्मेशन दितले। This project was earlier carried in Europe and it was very successful. Post that we have got an opportunity in India. Very good. So who comes here and they give hands-on training to the students? So we have trained faculties, certified faculties across India. So how many students will you train now here? So we will train 3 days, batch 15 students per batch into 8 batches, and then on the 4th day, once missing, then on the 4th day we recorded 3 more batches. जॉन्सनच्या कंपनीच्या माध्यमांतल्यान आता डॉक्टरान सांगल्या जे कितें ट्रेनिंग भुरग्यांक दिवपाचो प्रयत्न केले वयता हे सगळे जे इक्विपमेंट हांगा आहा आनी सिनियर रेसिडेंट आनी आमचे जे डॉक्टर्स आहा तांकां जे तरेचे एक्सपोजर दिवंक जाय आनी एकदम सुंदर अशें एक फेसिलिटी जॉन्सन अँड जॉन्सनचो दिता तांकां जायते वर्साचो अनुभव आहा आनी म्हाका दिसता ह्या प्रोग्रामाचो आमच्या भुरग्यांक आनी स्टुडंटांक भरपूर हेचो फायदो जातलो आनी ह्याच तरेची इनिशिएटीव घेवन फुडें सरूंक जाय। आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान करता पण असली कंपनी जेन्ना करता ते तेंचे डॉक्टर्स हाडून आमचे स्टुडंट्साक त्या तरेचो एक्सपोजर दिवपाचो प्रयत्न करता जाय ते फायदो आमच्या भुरग्यांक हेजो जातलो। मडगांव म्युनिसिपालिटी कांय दीस फाटीं एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह करताले। आयज तेणी जे फुटपाथ एक्सटेंड केला तांचेर कारवाई केल्या आनी कांय कडेन तेणी ते ओपन करून लोकांक आयत्यो केल्यात। तशेंच कांय शॉपां जांकां ट्रेड लायसन्स नासलें त्यो तांणी सील केल्यात। मडगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सावीट एस। Without any trade license, without proper house tax being paid, and virtually taking entire law in their own hand. So this cannot be tolerated. Certainly not to the extent when it comes to the life and the property of a common citizen. Taking a spot decision, we tried to seize those shops as well as open the drains of the which were running across. Immediately we pressed our machinery into action. The earth moving equipment was called on the spot and the drains were opened. And moreover, those footpaths were constructed privately, occupying the drains. I mean, the concrete slabs which were put by municipality, they were all covered. We were not able to open those drains, get those drains cleared. And end of the day, it was the municipality who had to face the buck. वर्सां पयलीं कारांजलीम टू दोनापावलाचो रस्तो ड्रेनी खातीर फोडून दवरलेलो। वरास जाले हाफ रस्तो तेंच्यानी हॉट मिक्सिंग केला, हाफ रस्त्यार अजून हॉट मिक्सिंग पावूंक ना। सगळ्यात कितें तांबडी मातयेचो धुळ्ळो जाल्लो आसा। लोकांच्या घरांनी गाडयेर लोक येता वयता तेंचेर धुळ्ळेचो रास पडटा। आतां हो रस्तो केन्ना जातलो रेडी हेच्या गांवकार खूब वाट पळयत आसा। हे गांवकारांनी खूब बोवाळ सुद्दां केलो पण तेजे कांयच इफेक्ट जाल्लो ना। आता 1 वर्स जालें कारंजाचो रोड फोडून आता रिपेर करून जाला पण ताजे अजून हॉट मिक्सिंग जावना। आमच्या गाडयो पिड्ड्यार जाता, लोकांच्या घरांनी सगळो धुळ्ळो वता। गव्हर्मेंट कांयच करना, कितें तरी करपाक जाय म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचें आनी बेगीन हॉट मिक्स करचो रस्तो ताणें ते सिवेज चेंबर घालपा खातीर म्हणून फोडिल्लो पण ताणें ते पावसान काम स्टार्ट केलें आनी आतां दुसरो पावस जावन पावस सोंपलो तरी अजून तांचो हॉट मिक्सिंग जायना। खुबशे भुरग्यांकूय त्रास जाता, येता वयता स्कुलाक वचपाचें आसता, सदांच हांगा चडसो ट्रॅफिक जाम दिसता, एक्सिडंट जावपाचो खूब चान्सीस आसा। आतां वर्स जावन गेले तरी अजून हो कांय कळना म्हाका कितले दीस लागतले आनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा सगळ्यांक पण
MLA म्हणजे कितें हो कॉमन रस्तो न्ही, हांगा खुबशे जाण वता येता, पूण अशें गरजूच ना की सदांच सगळे MLA ईच एंड एवरीथींग सांगचेच पडटा. सो तेंच्यांनी लक्ष घालपाक जाय न्ही मातशें. भरपूर खूबच प्रॉब्लेम जाता, कस्टमर येनात आनी लोकांक गाडये बिडये वचपाक इतले त्रास जाता की कोण पळोवपाची म्हळ्यार कोणाची इच्छाच ना ह्या सायडीन पळोवपाची, आनी त्या रोडाक तर रस्त्याक कोण पळोवनूच घेयना. खूबच वायट जाता इफेक्ट जेन्ना धुल्लो सगळो हाजेर बसता, आमच्या स्टॉकाचेर बसता तेन्ना स्टॉक व्हरपाक सुद्दां कोण सोदिना. ल्हान भुरगीं भितर आयलीं जाल्यार दार बंद करपाक पडटात. परत धुल्ल्याचो परिणाम जाल्ल्या कारणान तांचे कडेन परत आमकां कांय उलोवपाक सारकें मेळना. परत धंद्याचेरूय परिणाम जाता, सगळ्याचेर तांच्या लायफाचेरूय परिणाम जाता, सगळ्याचेर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. काय बरो हॉट मिक्स जाल्लो आमचो. रातचे कोण तरी येवन रस्तो फोडटा, आपली कामां करता आनी दिसाचे ते पुरयता. आतां लास्ट टायम तुमकां खबर आहा जियोची जेन्ना हांगासर केबल घालताले तेन्ना आख्खो रस्तो फोडलेलो, मागीर तेंच्यांनी ते बारीकशे पॅच वर्क केल्लेले, जायते जाण पडटाले. आतां तुमी परत पळयता हांगासर रस्तो खणला. आतां सद्या आमी आहा पळय हॉस्पिटला कडेन वाड्या, आनी थंयच्यान एक वॉटर पायपलायन वयता, ते उदक नी वाड्या लोकांक मेळटा. आतां 3 दीस जाले त्या लोकांक उदक ना. सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना तुमी काम करता रस्त्याचे जावं कसली केबल्स घालता, तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल खबर आसपाक जाय बाबा उदकाची पायपलायन आसा किंवा दुसरी कसली पायपलायन आसा म्हणून. तुमकां खबर ना त्या जाग्यार तुमी फोडटा कित्याक? आतां ह्या कारणाक लागून जे न्यू वाडेचे लोक आहा तांकां उदक मेळना. हेजो जबाबदार कोण आतां? सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी PWD मिनिस्टर आसा तेजे कडेन मागता जाता तितले बेगीन ती असली कामां करता ती बरे पद्दतीन करची. न्यू वाडे आनी वाडे 2 जाग्यार तो उदकाचो 3 दिसांनी इफेक्टेड आहा. जर ते कित्याक लागून ऑप्टिमम फायबर केबल घालपाचें काम चालू आहा, आनी ते L&T एजन्सीन ते 3 वेळा आमची पायप फोडली. 160 mm पायपलायन चिकालीम जंक्शनाचेर 14 तारखेर फोडली, आमी रिपेर केली. 15 तारखेर केली, परतून तेणी फोडली आनी आज परत फोडलेली आसा. तेव्हा आतां काम आमी कंप्लीट केलां. आनी फाल्यां जर परत दोन फोडलें जाल्यार परत इफेक्ट जातलो. आयज 3 दीस जाल्यार इफेक्टेड आहा उदक थंय. तेंगे काम चालू आशिल्लें, तांकां सांगलेलें आमी आमचे एक मनीस कंटिन्युअस आमी थंय उबो दवरतलो म्हणून. पूण दिसाचें तें काम करिना. जेन्ना आमचो मनीस वयता 5:30 किंवा 6 नंतर तेन्नाच ते काम करता आनी रातभर तेंगे काम चालू आसता. आनी ट्रायल टेस्ट पीट मार म्हणलें, तिवूय तेणी टेस्ट पीट मारूं ना. आनी जेन्ना पायपलायन फुट्टा तेन्नाच ते मागीर आमकां ऑफिसान इन्फॉर्म करता. आमची सप्लाय नॉर्मल रातची आसता. दिसाच्या वेळ म्हळ्यार फुटल्यार आमी ते कळोन दिता. रातचे आमकां चड रोखडें प्रेशराचें उदक भायर येता न्ही, तेन्ना रोखडें कळटा. पूण मेन म्हणल्यार आमचो मनीस जो दवरता तो नासतना तें काम करता. दीसभर आमचो मनीस थंय आसता, तेन्ना काम एवॉयड करता. ते रातचें करता, सांजचें करतले, रातचें करतले. आमी आतां वेलसांवच्या काटे बेळ्ळे रोडाचेर आसा आनी हो रस्तो खंय आतां 1 वर्स जाली. कोर्तालीमचे MLA अलिना साल्दाना हांच्यांनी इन्स्पेक्ट केल्लो. इन्स्पेक्ट करून ताणें गांवच्या लोकांक सांगिल्लें की हो रस्तो तांणी बरो डेवलप करून दितले. आनी दीस वॉज इन द प्लॅन ऑफ मातानी साल्दाना. पूण आयज मेरेन खंय हो कसलो रस्तो डेवलप जावंक ना आनी कसली ताजी फायल मूव जावंक ना. आयज ग्रामसभेक हो इशू वयर आयलो आनी तांच्यांनी सांगलां की एक अलिना साल्दाना ते लेटर बरयतले, कित्याक हांगच्या लोकांक खंय जायते त्रास जाता. हांगा खंय एम्ब्युलन्स येना, फायर ब्रिगेड येना आनी कसली एमर्जन्सी सर्विसीस उपलब्ध ना. ही शॉप अजून कंप्लीट जालें नाय. आमगे ह्या शॉपा ऑक्शन जाल्लें आमगे MLAन सांगलो म्हूण ती आमी ऑक्शन केल्ली. आयज पासून आमगे MLA कोतीन शॉप कंप्लीट करूंक जालें नाय ते मार्केट कॉम्प्लेक्सांचे. आतां ते एक जायनाय म्हूण अंडर RTA कोत्ता ती. आतां ते एक जायनाय म्हूण ते आतां पंचायती गोड्याक आयला हो प्रोजेक्ट. थिंग जायते इन्सिडंट जाले, लायक थोडे दीस जाले थिंग एक सिलिंडरा उज पेटवलो, सो थिंग फायर ब्रिगेड हाडपाक जाय आसलो, जायना जालें. आनी एक थिंग कोणा स्नेक बायटा लागून एक इन्सिडंट जालो, सो एम्ब्युलन्स येना जावपा लागले. सो ते म्हाका म्हणून लागले आजून पासून आमी फायल खूंय स्टाक जालो आहा, कितें जालो आहा. म्हणलें म्हाका आजून रिप्लाय मेळ्ळो ना सोफा. सो ते म्हणून लागले एक थ्रू पंचायत कितें हांव वॉर्ड मेंबर देखून एक पंचायती सोदेक एक रिमायंड असो एक लेटर कोराय म्हाका मॅडमीक आनी एक जात जाल्यार एक अपॉयंटमेंट घे मॅडमी कडेन तेको विचारपाक कितें ही फायल खूंय स्टाक जाय आनी कितें जालो आहा ते चोवपाक बेगीनू प्रॉब्लम सॉल्व करून तेंका बेगीनू तो रस्तो मेळून दिवपाक. 1 वर्स जालें गेल्या ते नोव्हेंबरांत आमी मॅडमी आपयल्ली ऑनरेबल MLA आमगेली बाय मातानी अलिना साल्दान्याक आनी ताका दाखयल्लें की हो रोड आतां हितू त्रास जाले, हितू 40 वर्सां हो रोड जायना. सपोज म्हणटा MLAन सांगिल्लें नो शी कॅनॉट डू दीस रोड, सो वी कॅन टेक द सेकंड स्टेप. सो ती आमी आमच्यान प्रोसीड करूं जाता. PWD मिनिस्टराक मेळपा जाता,
आतां आमचो CM आहा ताका कांय एप्रोच करपाक जायना. सो ही प्रॉब्लेम्स न्हू, द पीपल आर फेसींग प्रॉब्लेम्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स, आनी दे आर ट्रायींग. उसगांव कोमुदाद जाग्याचेर 6 म्हयने लिजाक दिल्ल्या जाग्यार इल्लिगली माती हाडून डंप केल्ल्या कारणान जे कंपोनंट आसा कोमुदाद जाग्याचे तांच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटराक आतां कंप्लेंट करपाची थारायला. आनी जे लीज दिल्ले 6 म्हयन्याचे जो सिताराम गांवकार म्हणटा ताका ते लीज काबार जाल्ले आसा. ताणें इल्लिगली कंपाउंड बांदला, तशेंच इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन केलां म्हणून ताजेर कंप्लेंट करपाची आसा. 6 म्हयन्या पयलींच काबार जाली. कितली दिल्ली ताका लीज? 6 म्हयन्याचीच लीज दिल्ली. 6 म्हयन्याची 6 म्हयन्याची लीज दिल्ली आनी पर मंथ 2500 कोमुलदादीक पेड करपाचे आसले. आता 5000च्या जाग्यार हांगा 1.5 लाख सुमार एरिया सगळी कवर केल्ली आसा. आमी ह्या कोमुलदादीचे जे कंपोनंट न्हू म्हणटकूच एकट्यान अशी जर जमणी सगळ्यो आमी हांगा पयलीं कितें ठरयिल्लें गेल्ले वेळेर की हांगा एक प्लॉट्स करचे म्हणून सगळ्या भुरग्यांक. ते प्लॉटांचे खंयच हांगा हें जालें ना. आनी आतां पळय जाल्यार सगळी एक्वायर जाल्या सगळी जमीन. लीज सोंपून ऑलमोस्ट आतां 2-3 म्हयने जाले. तांच्यांनी हांगा इलिगल घर बांदलां आनी सगळ्याक फूल फेन्सिंग करून घेतलां. प्लस 5000 स्क्वेअर मिटरनी जवळ जवळ 1,00,000 स्क्वेअर मिटर तांच्यांनी ऑलरेडी हांगा फक्त माती पसरोवन दवरल्या. आमी तांकां रिक्वेस्ट केले ते आमच्या आयकना सोंपलें. आमी कशें आहा पळय आमी ताका ऑलरेडी जे रेजोल्युशन बरोवन दिला त्या प्रमाणे हें केल्लें आसा तेणी आनी तो जर भायर हें केला जाल्यार तेजेर आमी कारवाई करतले. तुमी अध्यक्ष? अध्यक्ष. सो हें तुमकां खबर ना तेणें हे पद्दतीन केलां? आमी रेजोल्युशन बरयलां. आतां जेन्ना कंप्लेंट जाली पळय तेन्ना आमी जेन्ना पळोवपाक गेले तेन्ना आतां तेजें पळय हें कळ्ळें न्हू पोजिशन कितें आहा तें हांगासर. सो आतां तुमी एक्शन कितें घेतलें? एक्शन म्हणजे आतां शुक्राराचा क्लार्क घेतून आमी ताका कायदेशीर नोटीस काडटले. ते सांगपाचें हे सुदेश प्रभून पयलीं थंय कवर काडूंक लागलो, ब्लास्टींग घालून कितें व्हडली खणी मारलेल्यो त्योच आमी पुरयता. आजून तेजी कोर्टान कंप्लेंट आसली कितें कोर्टान ताका तुळशीदास प्रभून तेजेर हें घातलेलें क्लेम घातलेली. आतां व्हडल्यो खणी जाल्यो ती गोरवां पडटालीं हें कितें करतालीं. हेंच्यांनी आमकां थोड्या कमिटीन सांगलें, हेंच्यांनी सांगलें की तें मातशें पुरयतालें पुरवया म्हणून आमी थंय पावले आनी ते आमी पुरवयना. आनी कम्युनिटीतल्यान NOC घेवन आमी ते पुरवयले कायदेशीर कितें. एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना आमकां लेटर करतलो की आमी ताका सगळे रिप्लाय दिवपाक तयार आसा. आमचे कडेन सगळें रेडी आसा. अध्यक्ष म्हणला किशोर प्रभू म्हणून ताणें तुमचेर कितें कायदेशीर कितें हांव ते कारवाई करतले. जेन्ना तो कायदेशीर आमकां दितलो तेन्ना आमी ते सगळे पेपर ताका सबमीट करता. आनी लीज ते सोंपला म्हणटात ते लीज ना लीज ते तशें अजून सोंपना. ते आमचे कडेन तेजी कॉपी आसा. आतां तेंच्यांनी जे हेजेर कितें बरोवन दवरलां कित्याचेर आमच्या बुकार जेन्ना कितें रेजोल्युशन कितें बरयलां तें आमकां खबर ना. पूण आमकां कितें दिलां तें आमी सबमीट करून दाखयता. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळुया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.